तुझे घर हे केन्ना पडलें? घर आता ह्या पोरू असं माझं हें जालें न्ही तें पोरू पळोवन मी काय हें करूं ना कित्याक आतां तें उन्ह पळय तें तशेंच जालें. उन्ह सबन पोरू येयल्यार मातशें कमी जालें पूण उन्ह खूपच पाणी फाटल्या वेळान सबन भरोन हाडलें पाणी. पोरूय उदक गेल्लें? हा पोरू येयलें पूण एक उन्ह येयलें तितकें येवंक नासलें. उन्ह खूपच येयलें उदक. अशें. ओके. आतां कितें पडवी पडल्या? पडवी पडल्या भिंत एक मातशें हें जालें. हां हां. कितकें अशें नुकसान जालें आसतलें ती? लुकसाण म्हणजे आतां घरांतले भायर कांय काडूंक ना म्हाका कळना. कोण येयल्ले बी सरकारचे मनीस? सरकारचे मनीस एकटें भरून येना दाबोसांतल्या पोलिसांक. पुलिसांनी? हा. मामलेरातून कोण येयल्लो? मामलेराची ती येयल्ली म्हटल्यार तिका थंय हेज्या कडेन उदक आसलें आनी हेडे येवंक ना ती. हां. मागीर थंय आमकां तेंचे म्हणलें तुमी वचोन मामलेदारान मातशें कळयात मागीर सकाळीं गेल्लो आमी. केन्ना येयल्ली ती? ती काल सांजची येयल्ली. काल सांजची येयल्ली. काल सांजची. फॅमिलीन कोण कोण आहा तुजे? फॅमिलीन सद्या आमी ह्या घरान तिगांच आसता. हं. बायल मी आनी बारीक चेडूं हें आसा. हं.